गीत घेवया पेज नंबर 16 A31. Sorbes poro eklots devo, sasna gnomon tukla. Tu bovoto, tu bodvedar, tu ci moima sogliam fangda. Tu bovoto, tu bodvedar, tu ci moima sogliam fangda. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. आयच्या मिसाची इंतेन्सांवां आर्गा आनी दिनवासणी दिता सुकोरीन मास्कारिनस. तशेंच काजाराचे 25वो दीस समारंभात जॅकलीन आल्वारीस आनी फॅमिली. त्याच भाशेन आपलो जल्माचो दीस समारंभात कैतान कॅनेडी गोम्स. ह्या सगळ्यांचे इंतेन्सा पासत ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. देवाचे शुभम आशिर्वाद सदांच तांचेर आसूं. देवाचे खुशे प्रमाणे आपले जिवीत सदांच फुडें व्हरूंक तांकां कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. आनी ह्या मिसान आतां आमी भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमचे सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, आयची वाचपां आमकां शांतिकायेन जीव म्हूण आमकां आपयता. जेजू आमकां आपली शांती म्हूण दिता. आमच्या जिवितान कितें घडटा तें सगळें कितें जाणा जावन सगळें जिवीत देवाच्या हातीन जर आमी सोंपून म्हूण दिता, तर शांतिकायेन भिरांत नासतना आमच्यान जीव म्हूण जाता. पूण आमच्या जिवितान जे अडचण्यो त्रास दूख आसात ते पासत बरेच फावट आमी उचंबळीत म्हूण जाता आनी आमच्या मनांनी वेगवेगळ्यो चिंतना येतात. त्याच वरवीं आमी दुबावान म्हूण पडटा. पूण जेन्ना आमी मागणी करून सगळें कितें देवाच्या हातीन म्हूण सोंपता, तो आमकां परतून आपल्या गोपान घेवन आमची सगळीं पातकां भुगसून आमकां एक नयें जिवीत म्हूण दिता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान काळजान ज्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सुदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या घायिल्ले सैमांक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करताय. आमकां सासणाचें जिवीत तयार कर. तुवें बासायलेली देणी आमी ओळखूंक पावूं. ती आमकां मेळटली म्हूण आमी दुबाव दवरिनासतना जावच्याक आमचो भावार्थ आनी बरवसो थीर कर. हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. आंतियोके आनी इकोनियेतावन थोडे जुदेव आयले. पोरचे कुबडावन तांणी पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस येवन ताचे भोंवती एकटवले तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारांत गेलो. आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नाबासा बरोबर देर्बेक गेलो. देर्बे शारांत शुभ वर्तमान परगटून जायते शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी इकोनियेंतल्यान अंतियोकेक परतले.
ताणी शिसांक गोटाय दिली आनी बावातान तीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायते कोश्ट दोग आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सभेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जाचेर तांणी विस्वास दवरलोलो त्या सोम्याचे आदीन तांकां केले. पिसिदिया प्रांतांतल्यान ते पानफिलियेक पावले. पेरगा गांवांत देवाचें उतर परगोट्टोच ते आतालियेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून आंतियोकेक पावले. हाचे आदीं ह्याच शारांत तांणी सोंपयल्लोल्या वावरा पासत बावात्यांनी तांकां देवाची मोजत मागून ताच्याच हातांत घाले. हांगा पावतोच पवित्र सभेक तांणी एकठांय केली आनी देवान आपणाक केले तितल्याची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें बावार्थाचें दार उगडलें तेंय बी तांकां सांगलें. शिसां बरोबर ते थंय जायतो काळ रावले. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमचो सबाब जातलो तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटेची मोहिमा गाजूं. सगळीं म्हणुया. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटीची मोहिमा गाजूं. तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटेची मोहिमा गाजूं आनी तुजी पदवी परगट करूं. सबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटेची मोहिमा गाजूं. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत मोहिमा खोडीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. सबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटेची मोहिमा गाजूं. म्हज्या तोंडान सदां आसूं सर्वेस्पराची वाकाडणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगल्यो रचना स्तुती करूं सासणाच्या सासणांक. सबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजूं. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया 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 हालेलुया. कोश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपले मोहिमेन भितर सरूंक हें सगलें क्रिस्ताक घडोवन येवंक जाय आसलें. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. संत जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणलें, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसारान दितात तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचे काळीज उचांबळ वो बेजूट जावंक न्हय. हांव वेता आनी हांव तुमचेशी येता अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलात. तुमी म्हजो मोग केलो जाल्यार हांव बापा सरशी वेता म्हूण तुमी संतोश बरी जातले आसल्यात, कित्याक बाप म्हजेवून व्हड. हें घडून आयल्या उपरांत तुमी विश्वास दवरच्याक. आतां हें घडचे आदींच हांवें तुमकां सांगलां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जाला. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग करता आनी बापान फरमायलां तें पाळटा म्हूण संवसाराक कळूंक येवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाचे उतराचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, आम्हा समेस्तांच्या जिवितांत जें कितें घडटा तें जाणा जावन जेजू आपल्या शिश्यांक जे उतरान उलयता तेच आमकां पूण तो सांगता. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आनी ही शांती जो जेजू आमकां दिवंक सोदता ती पवित्र आत्म्याचे शक्तीन ताच्या बापाची महिमा दाखोवंक म्हूण आमच्या जिवितान आमकां ती मेळता. तेच भाशेन देवाचो मोग आमच्या जिवितान तो दाखोवंक ती शांती आमकां म्हूण दिता. खरेच भाशेन आमच्या जिविताचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, कित्याक म्हूण आमी उचंबळीत म्हूण जाता, कित्याक म्हूण आमचें जिवीत अशांतिकायेन म्हूण आसा. आमी जेन्ना चडशे आमच्या जिविताचेर नियाळ म्हूण करता, आमच्या चिंतना वरवीं आमी जियेता तेन्ना आमी पातकांनी म्हूण पडटा आनी तेच आमकां अशांतिकायेन म्हूण घालता. तरी पूण सर्वेस्पर देवा सरशी जेन्ना आमी भावार्थान म्हूण येता, तो तें पयस करून आमकां परतून शांतिकायेन म्हूण हाडटा. हेच जावन आसा देवाची व्हड खुशी. पूण तरी पूण आमच्या जिवितान आमी बरेच फावट ह्या शब्दांचेर नियाळ करता, भावार्थ आनी विश्वास दवरता, पूण खरेंच आमचें जिवीत बदलूंक जेन्ना आमी प्रयत्न म्हूण करता तें आमच्या जिवितान घडना. कित्याक आमी बरेच फावट आमच्याच खुशयेची आमी पळोवंक म्हूण सोदता आनी त्या वरवीं जेन्ना आमी जियेता आमी पातकांनी म्हूण रावता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमचे दोळे उक्ते करून आमकां भावार्थान विश्वासान परतून म्हूण हाडटा. जी शांतिकाय जेजून आपल्या शिश्यांक दिली ते वरवीं केन्नाच ते परतून भियेनासतना भावार्थान देवाचे उतर परगट करूंक ते फुडें म्हूण सरले. तेच भाशेन आमच्या जिवितान आमच्यान पूण प्रमाणीकपणान हे जिवीत जिवंक म्हूण जाता. तर म्हज्या भावा भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेयत आसतना भिरांत दवरूंक फावो न्हय म्हूण आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान मागुया. तशेंच हे आख्खे संवसारा पासत आमी मागणें म्हूण करुया. सर पदवेदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायेन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रोला खायन येवंक आनी हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. आमकां मेळ्ळल्या ह्या वॅक्सिना वरवीं तुजी कृपा आनी आशिर्वाद आम्हा समेस्तांचेर घाल. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकीक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उसवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 38 C24. Bangar gol povita
म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. बापा, सगळ्या देण्यांच्या दातार तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान आमी ही देणी ओंपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारानूच तुवें आमकां ती फावो केलें, तशेंच सर्गीचो तो उचार व्हरतो अपुर्मीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी हरत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जाल्लो आमच्या पासकांचो बळी आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शार्ती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बळी जावन मारलोलो आनीक तो मरोना, पूण सासणांक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत पातकाचे भोगसणे मेळचे तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारुरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्याचे तुझे मरण आमी समोर ओंपता. तुझे पुनो जीवन म्हूण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी आद्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परांक आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा सिरिल आल्वारेस हाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती बागवेन झुजे भाग्यवंत धरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थना आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीचे तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणाक. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 74 D46. Sothau Sangpa Shilya Kaudar Moji Vorvi Bito Solyar Konui Dosa Satlo Salvar Sorotaka Suba Mudan Tilda Viswas Sodas Tushi Amashilya Govya Shizu Ekatsinan Dovo Samon Ekatsinan Dovo Samon. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समरोमणीन तुजे सासणीक मोगाचे गुटा वरवीं तुवें आमकां नवें जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस प्रसन्न अविनाशी पुनर्जीवनपणांक आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर महिमेवंत कर.
क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून याद जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज नंबर 94 F19. आयल्या सोम्या